मार्को पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 14 वळी 1 ते 21. जेजूचें कोस्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण. जेजूचेर आड गुडमेळ. 2 दिसांनी पास्कांचो आनी फूग नासलेल्या उंड्याचो उत्सव जावचो आसलो आनी मुखेल याजनीक आनी धर्मशास्त्री जेजू कसो मसलोतीन दवरचो आनी जिवेशी मारचो तें सोदताले. तर ते म्हणत, हे परबेच्या दिसा नाका, लोकांची उत्सांबोळाय बी जावंक खोरी. बेथानियांत जेजूची माखणी. जेजू बेथानियांत सिमांव कोडकाराच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना एक बायल उंच मोलाचें ओसोल चट माशेंचें परमळीत तेल एका चंद्रकांती आयदनांत घेवन आयली आनी आयदन फोडून तिणें तें तेल ताच्या माथ्यार ओतलें. थंय आसलेल्या कांय जाणांनी आपणा मदें चिडून म्हणलें, कित्याक म्हूण ह्या तेलाचो इबाड? तर असलें तेल 300 वयर दिनारांक विकूंक आनी दुडू गरिबांक दिवंक जातें. आनी तिका ते भेस्टायताले. पूण जेजून म्हणलें, सोडात तिका, तिका तुमी कित्याक त्रास दितात? तिणें म्हजे सोरी एक बरी कोरणी केली. गरीब लोक तुमचे मदें सदांकाल आसाच आनी तुमकां जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता. पूण हांव सदांच तुमचे सांगाता आसचो ना. तिचे कडेन घडतालें तें तिणें केलें. आदी फुडें म्हजी कूड तिणें निकीपिणेक माखली. खरेंच तुमकां सांगता, आख्या संवसाराक हें शुभ वर्तमान परगट जायत तितलेय सुवातान जें हिणें केलां तेंय तिच्या उगडासाक परगट जातोलें. जेजूचो घात घेवंक जुदास कबूल जाता. तेन्ना 12 एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक मुखेल याजनीकांच्या हातांत घालूंक तांचेशी गेलो. ताचें आयकूंक तांकां संतोष भोगलो आनी ताका दुडू दिवंक ते कबूल जाले आनी ताका तांच्या हातांत घालूंक एक बरो सोयेक तो सोदतालो. जेजू शिसां सांगाती पास्क जेवण करता. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्काचो मेंढरो मारता तेन्ना जेजूच्या शिसांनी ताका म्हणलें, तुजें पास्क जेवण करूंक खंय वचून आमी तयारी केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धोनयाक म्हणात, म्हज्या शिसां बराबर हांवें पास्क जेवण करूंक म्हाका दिवपाचो ओसरो खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां माळोयेर एक व्हडलो बरे भाशेन जेवणाक मांडलोलो ओसरो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क जेवणाची तयारी केली. सांज जातोच 12 घेवन जेजू आयलो आनी ते जेवणाक बसलोले आसतना जेजून म्हणलें, म्हजे बराबर जेवणाक बसलोलो
तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. ते भोव खोंती बरीत जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, दुबावा विरेत तो हांव न्हयच. आनी ताणें तांकां सांगलें, बारांतलो एकलो म्हजे बराबर ताटांत उंडो बुडयता तो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयल्लें आसा ते प्रमाणे आपल्या शेवटाक वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचें कोटा. जल्मुंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें.